नाणूस उसगांवां जाल्ल्या अपघातात एकाच मोटरसायकलीवेली 3 जाणां आगताक गेली। स्पीडीन रेसीचेर आशिल्ल्या मोटरसायकलीन बसीक जबरदस्त धपको दिलो। गेल्यात तातूंतली 2 चलयां धारबांदोड्या आनी मोलेची, चलो काकुर्डेचो। एक्सिडेंट पळोवपी सांगता त्या कोतान मोटरसायकली रेसीचेर आशिल्ल्यो। तातूंतल्या एकलेक एक्सिडेंट जालो। अपर्णा गांवकार, माधवी पवार आनी चलो अनीश आगलोटकार। मोटरसायकल आनी बसीची टक्कर जाल्ल्यान 3 तरणाट्यांक आगताक मरण आयलें। मोटरसायकल अनीश आगलोतकार चलयतालो। ह्या मोटरसायकलीचेर फाटल्यान 2 चलयो बशिल्ल्यो। नानूस उसगांव वाठारांत एका वॉल्ताचेर शुक्रारा दनपारा सुमार 12:30 हो अपघात घडलो। अपघातान मरण आयिल्लो अनीश आगलोतकार फार्मागुडयेर ITIन शिकतालो, जाल्यार मोलेची अपर्णा गांवकर आनी धारबांदोड्याची माधवी पवार VM लाड हाय सेकंडरीन शिकताली। तिगांच्यो कुडी पोस्टमॉर्टमा खातीर बांबोळे GMCन धाडल्यात। तो ते सायडीनसून येयलो सामको हे सायडीन भितर येयलो भायर आमकां चान्सूच ना आसलो तेका ड्रायव्हराक। कितले जाणां बसलेले ते? आसली 7-8 जाणां आसली भायर। तशी मोटरसायकलीचेर म्हणटा 3 जाणां आसली, 2 चेडो 1 चेडो। आनी 3 जाण ऑन द स्पॉट जाली। तसो मातसो आसलो मागीर जाली ती। 2 मोटरसायकलींची रेस चलताली अशें हो अपघात प्रत्यक्षान पळोवप्यांनी सांगलें। अनिशाचे मोटरसायकली वयले नियंत्रण गेल्ल्यान ताची फुडल्यान येवपी बशी कडेन टक्कर जाली। गाडी घेवन येयले जाल्यार हांगासर 3 जाणां येयली स्पॉटाचेर एक्सपायर्ड जाल्ल्यान। मोटरसायकलीचेर टेबल सीट आसली। ते मोटरसायकलीचो रायडराचें नांव अनीश आंगलोटकर आनी 2 चेडूं आसली ती कॉलेज वयली गोमंतक हायर सेकंडरी शिकताली। ती आज कॉलेज वचूंक ना, ती खंय गेल्ली आनी ती आतां रिटर्न येताना हांगा एक्सिडेंट जालो नाणूस। ती मोटरसायकल खंय वयताली नाणूस? मोटरसायकल उसगांवच्यान ह्याडे येताली बोंडला सायडच्यान। फोंडे पुलिसांनी बस ड्रायव्हराक ताब्यान घेतला। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विवेक प्रभू। तेजपाल कादयेत हेर कैद्यांबरोबरच उरतलो। वास्को सड्यावेले कादयेत आपली वेगळी वेवस्था करची म्हण तरुण तेजपालान घाल्लो अर्ज शुक्रारा ताणें फाटीं घेतलो। सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण तेजपालाच्या अर्जाक कोर्टांत पुलीस आनी IG प्रिझनय विरोध करपाचे आशिल्ले। तो दुबाव आयिल्ल्यान ताणें अर्ज फाटीं घेतलो। तेजपाल सध्या न्यायालयीन कादयेत आसा। ताची फामील आनी इश्ट ताका शुक्रारा कादयेत मेळून गेले। लैंगिक अत्याचार प्रकरणात तरुण तेजपाल सध्या 12 दीस न्यायालयीन कादयेन उरतलो। तो सध्या वास्को सड्यावेले जेलीन आसा। न्यायालयीन कादयेतय तेजपाल वेगळो ट्रातामेंट सोदतालो। तेजपालाक कादयेन वेगळो सेल दिवं येता काय ना हाचेर शुक्रार मेरेन जाप दिवची अशें कोर्टान IG प्रिझनाक सांगिल्लें। मात तेजपालान वेगळे सेला खातीर घाल्लो अर्ज फाटीं घेतलो। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण पुलीस ह्या अर्जाक कोर्टान विरोध करपाचे आशिल्ले। IG प्रिझनाकूय हो प्रस्ताव मान्य नाशिल्लो। ताचो दुबाव लागिल्ल्यान पयलींच तेजपालान अर्ज फाटीं घेतलो। इतले मजगतीं तरुण तेजपालाची फामील शुक्रारा सांजे तेजपालाक बंदखणींत मेळून गेली। घरच्या बरोबर ताचे इश्ट आनी सोयरे आशिल्ले। ताणें येतना तेजपालाक कपडे आनी फळां हाडिल्लीं। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। आतां घेवया एक वेवसायीक विसव।